Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends the government to grant relaxation to exceptional sportsmen in government service, grant sports facilities to conduct private coaching classes without charges for personal training, to budding sportsmen, allotment of Communidad plots to the sportsmen and the monthly compensation to exceptional sportsmen. The resolution is before the House. Those who want to speak can speak. Speaker, sir, sportsperson has always raised a national flag high. They have always made us proud. I strongly feel that the government should support sportsperson. Speaker, sir, who is an exceptional sportsperson? One who has represented World Cup, a Padma Shri, Arjuna and Dronacharya awardee, including officials and coaches, represented for international levels on 5 occasions, Indian nationals on 10 occasions, represented for IPL, ISL or league for at least minimum 3 years, national level who won 10 gold medals, silver medals and bronze medals, represented for Goa on 12 occasions. Speaker, sir, it is very sad to understand that most of our talented sportsperson, आमच्या गोंयांत जे खेळटा बरे बरे खेळाडू जे आसलेले, जेन्ना तेंची स्पोर्ट्स जेन्ना पीक आसता तेन्ना तेका आमी सगळे जाणां तेंकां आमी वयर धरून चलता. पूण जेन्ना तेंचो तो पीक टायम काबार जाता, स्पीकर सर, तेन्ना म्हाका दिसता तेंकां कांयच सपोर्ट आसना. ना तेंकां गव्हर्मेंटाची कितें स्कीम मेळटा, जावं पेन्शन कितें स्कीम आसा तेंकां, आनी मागीर ते चडशे लोक म्हाका दिसता कांय अटेन्शन मेळना त्या कारण एडिक्ट जाता, थोडे सोरो पिवन आपली जिवाची वाट लायता, फॅमिलींची वाट लायता. We have to do something for them. Speaker, sir, government have to seriously think about all our talented sportsmen. I request Honorable Speaker to kindly pass this important resolution and expect support from all my colleagues present here so that we can support our Goan sportsperson. Thank you, sir. Viresh Borkar. Speaker, sir, I stand to support the resolution moved by Kedar Naik. Speaker, sir, आज basically जे स्पोर्ट्स स्टार जे आमचे प्लेयर्स आसा तांकां सपोर्ट मेळपाक जाय तो आयज तितलो पद्दतीन दिसना. आयज तांकां ग्रांट्स मेळपाक जाय. आयज कितलेशे आमचे स्पोर्ट्स स्टार आसा. आयज यश फडटे म्हणून एकटो प्लेयर आसलो, आयज ताका तो ग्रांट मेळूंक जाय, सपोर्ट मेळूंक जाय, आयज तो दिसोंक ना. तसोच एकटो पुष्कर म्हणून आसा, तो MMA फायटर आसा. आयज तो इंटरनॅशनल रिप्रेझेंट करता. पण आयज आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ताका एनकरेज करपाक जाय. अशे कितलेशे स्पोर्ट्स स्टार आसतले आनी ते आयज फुडाकार घेवपाक सोदता. आयज खंय ना खंय तांकां प्रोत्साहन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय आनी फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाय. आयज जेन्ना पर्यंत आमी तांकां फॅसिलिटीज प्रोवायड करना तेन्ना पर्यंत आमी जे नॅशनल लेवलाचेर जे आमी मॅडल्स घेवपाक शकता ते मॅडल्स घेवपाक पावची ना. आयज ते आपणाचे प्रायवेट पयशांनी कितें नाल्यार कितें काम करता, फुटबॉलान जावं आनी खंयचे क्रिकेटीन खंयच्याय जे स्पोर्ट्सान आसा ते आपणाचे थ्रू वयता. सो आमच्या गोवा सरकारान तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय. आयज ते नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल रिप्रेझेंट करता जाल्यार तांकां कितें ना कितें ग्रांट्स प्रोवायड करपाक जाय, जे करून ते आनी तेंची फॅमिली फाल्यां म्हणूंक जायना की बाबा कोणीय वयता स्पोर्ट्स खेळपाक वयता तांकां अशें म्हणून बाबा तूं थंय तुजो टायम वेस्ट करता, कितेंय कामाक लाग. हो तेंचो टॅलंट आसा, हो टॅलंट आमी एनकरेज करपाक जाय, तांकां फुडाकार दिवपाक जाय आनी आमचे जे स्टेटीचे नेशनाचे आनी नेशनाचें नांव वयर काडपाक दिवपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे जे प्लेयर आसा ते फुडें सरतले स्पोर्ट्सा बाबतींत आनी खंय ना खंय तांकां एक एनकरेजमेंट मेळटलो. लोकांक आमकांय सांगूंक मेळटलें प्रावडली की बाबा गोंयचो भुरगो खंय ना खंय बरें नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल खेळटा म्हणून. सो मागता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन हितून मुद्दमूच लक्ष घालचें आनी जे ग्रांट्स आसा डिफरंट ग्रांट्स आसा ते ग्रांट्स तांकां प्रोवायड करचे, जावं न्यू कितें ग्रांट आसा नाल्यार न्यू एड ऑन ग्रांट्स तांकां दिवचे आनी तांकां सपोर्ट करचो, बॅकअप सपोर्ट तांकां जाय. थँक्यू. सर, म्हजो कलीग बाब केदार नायकान जो प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन मांडलां ताजेर उलोवपाक आनी ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो. हें रेजोल्युशन हाडपा फाटल्यान ताजें इंटेंशन बरें. इट डजंट स्पीक अबाउट गिवींग ग्रांट्स एंड ऑल. वॉट इट सेज
that relaxation for exceptional sportsmen in government service, which is fair enough. म्हणजे तूं मागीर पॉलिसी फॉर्म्युलेट कर. You will have to formulate a policy. Second, grant sports facilities to conduct private coach. हांव तुका एक example दिता. आमचे swimmer, international swimmer वीर धवल खाडे, who got first time the medal in the Asian Gamesक ताका स्विमिंगाक मेडल मेळ्ळें. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान कितें केलें? पयलीं आयले बरोबर ताका इमिजिएटली ही वॉज अपॉइंटेड डेप्टी कलेक्टर इन कोल्हापूर, म्हणजे प्लेस. ताका ताणें वयल्यान फॅसिलिटी दिली की रिलॅक्सेशन दिलें जॉब, म्हणजे हातूंत तुका जाय तेन्ना इंटरनॅशनल कॅम्प्स अटेंड कर आनी कितें कर. इज नाव वन ऑफ द स्विमर्स वी टीप टू गो टू ऑलिम्पिक्स बी असो, म्हणजे ही इज ऑलरेडी गेटींग क्वॉलिफायड. म्हणजे अशें जर कितें आसत जाल्यार तुमी एक म्हणजे पयलीं आतां काल पळय हरियाणाक कोण तरी मेडल हाडलें ताका DYSP केलो. म्हणजे अशे वेगळे वेगळे एक तांच्यो स्किमी आसा त्यो करता. आय थिंक यू वील हॅव टू वर्क आउट सम स्कीम किपींग इन टू मायंड दीस फॅक्टर्स. रिझोल्युशन हाडपा फाटल्यान ताजें इंटेन्शन बेजिकली एकदम बरें आसा. ड्राफ्टींग करता आसतना किंवा हें करता आसतना तें मातशें अशें तशें घुसपलां आसतलें. हांव ताजेरूय उलयना, पूण बेजिकली तुका खबर आहा स्पोर्ट्समॅना म्हणजे कशें आसा तें. आनी मागीर ताजें म्हणणें कोणी समज रिनोवंड स्पोर्ट्समॅन आसत, कोणी एक बरो स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो आनी ताका समज कोचिंग करपा त्या भुरग्यांक, आनी तो समज कितें फ्री सर्विसीस दिता, देर आर पॉसिबिलिटी, देर आर मेनी पीपल हू डू फ्री सर्वीस. तर यू शूड गिव दॅम सम कन्सेशन इन द खंय पुलाचेर किंवा बॅडमिंटन हॉलाचेर खंय कसलें कोचिंग दिता. ताजे सर्विसीस कॅन बी युज्ड बाय पेईंग दॅम सम ऑनोरोरियम, अशें रिनोवन कोणी आसलें. बट तशें म्हणटा आतां कोमुंदात प्लॉट्स बी म्हणला पळय ते कितपत खरें जातलें आनी कितपत दॅट आय डू नॉट नो. हाजे पयलीं कोमुंदातेचे प्लॉट आमदारा खातीर सुद्दां दिवपाचो प्रयत्न केला. दॅट हॅज बीन स्टक डावन. ते मागीर इशू जाल्लो व्हडलो आनी ते स्टक डावन जालें. तातूंत हांव चड उलयना, पूण एटलिस्ट ताजे पयले दोन पळय हें आसात ते फॅक्टर्स आसात, दोन पळय ताजे पार्ट आसा. थंय यू कॅन वर्क आउट सम स्कीम, सम हाव यू कॅन हेल्प दॅम इन गेटींग सम गुड पोजिशन्स. थँक्यू स्पिकर्स. Rodolph Fernandez. स्पीकर सर, आमच्या बऱ्यांतले बरो आमचो MLA केदार नायकान जे रेजल्युशन पास केला जे जॉब्स स्पोर्ट्समॅनाक दिवपाचे तेका म्हजो सपोर्ट आहा. तशेंच म्हाका ह्या हावजान सांगपाचें आहा की आमचे गोंयान स्पोर्ट्स फाटी आहा, कित्याक आमच्या भुरग्यांक स्पॉन्सर मेळोंक जाय. आनी जेन्ना स्पॉन्सर तर ना जाल्यार भुरगे फुडें सरना टुर्नामेंट करपाक. आनी जेन्ना गांवांनी जावं वाड्यानी टुर्नामेंटर जायना जाल्यार भुरगे आमचे कशे वयर सरतले. ताका लागून हांव मागता ह्या गोवमेंटा कडेन की हे ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी जावं इंडस्ट्रीज ज्यो आहा तांकां रिक्वेस्ट करपाचें आनी ताका रिक्वेस्ट करून दॅट इज डिफरंट. रेजोल्युशनच्या भायर उलयता तूं. ना हे स्पोर्ट्साचेर न्हू, स्पोर्ट्स आमकां स्पोर्ट्स वयर काडपाक. स्पीकर सर, तो रेजोल्युशनच्या भायर उलयता. रेजोल्युशन कितें आसा तर रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स कोटा इन जॉब आनी फॉर तांणी सरळ सरळ म्हटलां इट इज कोमुनिदाद ताका प्लॉट दिवचे असो विशय सारकें. तो स्पॉन्सरशीप आनी तो ना पयले सद्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान जॉब मेळटले जाल्यार ते भुरगे स्पोर्ट्सान बरे जावंक जाय आनी बरे जातले जाल्यार ह्यो फॅसिलिटी तांकां मेळोंक जाय. ह्यो फॅसिलिटी हे म्हाजो रिक्वेस्ट आहलो तांकां बऱ्यांतले बऱ्यो फॅसिलिटी तांकां दिवच्यो आनी कंपनीक सांगून तर तांकां अशे गेमी तर ऑर्गनायज करीत आनी टुर्नामेंट वा ते केले जाल्यार आमचे गोंयचे स्पोर्ट्स वाडटले आनी गोंयान आमी सदांच फर्स्ट रावतले आख्खे इंडियेक. हें म्हाजें इल्लें सांगपाचें आसलें. Honorable Minister. थँक्यू. जे आज प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन जे हांगसर सभागृहांत मांडिल्लें आसा म्हाका दिसता जितले मुद्दे हांगसर उपस्थित केल्ले आसात त्या वेळाचेर 20 तारखेक म्हजे मागणेचेर जेन्ना चर्चा जाल्ली आशिल्ली तेन्ना ह्या सगळ्या चर्चेच्या द्वारे हांवें उत्तर दिल्लें आसा. घडी एखादा विरेश बोरकर म्हजें उत्तर आयकोपाक नाशिल्लो आसतलो म्हणून बरेचशे विशय त्यांनी उपस्थित केल्ले आसात. केदार बाबाचें म्हणणें आसा की एक्सेप्ट वन जो कोमुलदादीची लँड जी आसा इट इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ मी ऑर माय डिपार्टमेंट. ते बाकीचे सगळे सोडून म्हाका दिसता सगळ्या गोश्टीचेर हांवें उजवाड घातिल्लो आसा. जितली तुमकां सगळी ह्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीची आपुलकी आसा ताचे पेक्षा चड आपुलकी म्हजे कडेन आसा. आनी म्हणूनच गेली 4 म्हयने सातत्यान हांव खेळा मळावले काम करणारे सगळे जे म्हजे डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी आसात ज्यांनी नॅशनल्स आनी इंटरनॅशनल केल्ले आसात किंवा वेगळे वेगळे एसोसिएशन्स जे आसात तांचे कडेन सविस्तर हांव चर्चा करीत आसात. जी 55 इयर्स जे अबाव जे एथलीट जे आसात किंवा स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आसात ज्यांनी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल केल्ले आसात तांकां ऑलरेडी पर मंथ तांकां हॉनोररियम मेळटा. दुसरी गोष्ट आमचे RCC सेंटर्स आसात
त्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी कडल्यान आमी केन्नाच पयशे चार्ज करिना. आमचे जे स्पोर्ट्स जे वेन्यूज जे आसात, तो स्पेसीस जे आसात, आज प्रत्येक खेळा खातीर आमी ते अलॉट केल्ले आसात. आतां एकूच गोश्ट तुवें म्हणिल्लें आसा की प्रायवेट कोचिंग घेवपा खातीर जी स्पेस अलॉट करची किंवा जमीन अलॉट करची. आतां आमचे स्वताचे कोचिंग आसल्या कारणान प्रायवेट कोचीस जे आसतले, कोचिंग जे आसतले तांकां आमी फुकट दिवपाक शकपाना. अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे काही गोष्टी सगळी एसोसिएशन आसात. म्हाजे कडेन ह्या 4 म्हयन्याचे भितर बरेचशे प्रायवेट अकॅडमी आमी सेटअप करता म्हणून सांगपा खातीर येयल्ले आसात. सरकारान बांदिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी अशें प्रायवेटांच्या कोचिसां खातीर जर वापरले जाल्यार आमचे स्वताचे भुरगे कितें करतले हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी म्हणूनच जितली तुका ह्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी भितर तांचो आदर आसा तेज्या पेक्षा आमकांय म्हजे सरकाराक आदर आसा. पूण डेफिनेटली जे आदरणीय आमचे दिगंबर कामत बाबान मांडिल्ले आसात, आमी म्हाका दिसता 26 चर्चे करतात. आनी चर्चे केले नंतर अश्यो बरेचश्यो अकॅडमी आसात ज्यो अकॅडमी ते चार्ज करतात आनी बरेचशे आमच्या भुरग्यांक सुद्दां हांवें सुद्दां एक कॉन्सेप्ट काडपाचो तयार केल्ले आसात. अशें एखादे वेळ आमचे कडेन स्पेस जर अवेलेबल आसलो उरलो जर आमकां दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण प्रॉब्लेम आमकां एक आसा की बरेचशे आमचे गोंयकार जे आसात ते खूब गरीब आसात. पूण ज्यांचे कडेन ती फीज पेड करपा खातीर तांचे कडेन ताकद ना. अशा भुरग्यांक ताणीन फ्री शिकयचें अशेंय म्हजें मत आसा. आनी त्या संदर्भान अश्यो तरेच्यो प्रस्ताव जो आसा तो आमी चर्चेनू हाडिल्लो आसा. म्हाका थोडोसो तुमी वेळ दिवचो. यू जस्ट गिव मी 6 months ऑफ टायम. आय विल सी दॅट मुखार तुमकां कसलेच तरेचे एटलीस्ट इन द स्पोर्ट्स डिसिप्लिना भितर कसल्योच काही गोष्टी अडखळ येवपाना. जाय तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य, जाय तुमच्या सगळ्यांचे सपोर्ट. आणि दुसरो अत्यंत महत्वाचो विशय तुवें मांडिल्लो आसात की स्टेट आणि नॅशनल प्लेयर्सां जॉबा संदर्भात हांवें ऑलरेडी फाटल्या 20 तारखेक हांवें ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आसा. तो विशयच ना. फक्त एकूच विशय तुजो जो लँड संदर्भान जो आसा पळय न्ही तो त्याचेर हांव कांय तुका उत्तर दिवपाक शकना. बाकी सगळीं उत्तरां म्हाका तुमकां हांवें दिल्लीं आसा. ते इंटरप्रिटेशन तांचें मातशें चुकलां आसतलें. मातशें तशें हय ना तेंचे कितें इश्यू तो हांव सांगता ऑनरेबल मिनिस्टर. हांव काल लेनी द गामा भशेन बरो व्हडलो बॉक्सर गोंयचो आनी युजीन सर तेंचे वांगडा आसलो. तेंचें म्हणणें अशें आसलें की ते जे इंडोर स्टेडियम आसता जावं आनीक आमचे गव्हर्मेंट जे हें आसा बिल्डींग्स आमच्यो तितून खंयचोय फ्री टायम आसता म्हणजे त्या टायमार ते कोचीस तो यूज करना त्या टायमार तांकां मातसो दिवचो तो खंयच्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट शिकोवपाक लागून. आनी ते हें काम करीत आयिल्ले आसा. बिकॉज तांची मिसीस हांव काल मेळ्ळो 1 मिनट घेता हांव. ती सांगताली भर पावसान सामको हो लेनी द गामा एल्डरली मनीस सामको व्हडलोच बॉक्सर सामको तो ती बायक घेवन म्हापसा भर पावसान वता आनी ती बॉक्सिंग तांकां शिकयता. शेड ना कांय ना आपले भशेन हें करूंक. सो ह्या हितून ते म्हणटाले की खंय तांकां असो फ्री मदीं केन्ना टायम आसा थंय तांकां तो दिवचो. रिगार्डींग लेनी डेगामाचो जो विशय जो आसा तो हांवें ऑलरेडी हँडल केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या 4 म्हयन्याच्या कालावधीन भितर बरेचशे स्पेसीस आयडेंटिफाय करून हांवें त्या एसोसिएशनाक दिल्ले आसा. लेनी डागामा हो नॉर्थ बॉक्सिंग एसोसिएशना कडेन निगडीत आसात. ही इज ऑलवेज फ्रिक्वेंटली इन टच विथ मी. आनी म्हाका दिसता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसा तांकां आमी स्वता आपोवन हाडून तांकां आमी फेलिसिटेशन सुद्दां केल्लें आसात. ह्या सगळ्यांची केअर आनी जबाबदारी आमी घेतले. फक्त एकूच विशय आसा सगळेंच जर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट जर करपाक जर गेले जाल्यार इट वील बी द ओवरबर्डन ऑन द गव्हर्मेंट. पूण डेफिनेटली इन रिटर्न आमकां तातूंतल्यान कितें तरी मेळपाक जाय. आज कितें जाल्लें आसात ज्यो बऱ्योचश्यो अकॅडमी आयिल्ल्यो आसात. श्रीमंत जे लोक जे आसात तांकां हें परवडटा. पूण त्या गरीब लोकां कडेन जे पोटेन्शियल जे आसात ते खूब दिवपाक सोदतात कॉन्ट्रिब्युशन. पूण तांचे कडेन ती फीज भरपाक तांचे कडेन ताकद ना. अश्यो जर अकॅडमी जर आसात जर रेशो जर आमकां जर कितें जर दीत 60 to 40 जर 10 जर भुरगीं जर असलीं जाल्यार आमी तुमकां 4 भुरगे दितले. त्या 4 भुरग्यांक तुमी फुकट शिकोवपाची गरज आसा. यू कॅन चार्ज ऑफ द 6 भुरग्यांक तुमी चार्ज करपाक शकता. कारण इज अ गव्हर्मेंट वील आयडेंटिफाय दोज पर्सनॅलिटी. ह्या गोष्टीचेर तत्वाचेर आमी काही गोष्टी करपाक शकता. पूण डेफिनेटली वॉट एवर द रिजोल्युशन यू हॅव ऑलरेडी ब्रॉट इन द हावस म्हाका दिसता आमी ऑलरेडी तेजेर वर्कआउट केल्ले आसात. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता यू जस्ट विड्रॉ द रिजोल्युशन टू सपोर्ट द गव्हर्मेंट. Just withdraw it. बिकॉज हांव एकदां तेंचे रिप्रेझेंटेशन तुमी जेन्ना फ्री आसता तेन्ना टायम दिया. हांव एकदां तांकां घेवन हांव एकदां तांकां घेवन येता. आश्वासनाचेर आपूण विड्रॉ करता.
मंत्र्यान दिल्ल्या आश्वासनाचेर आपण आपले प्रायव्हेट रेजोल्युशन विथड्रॉ करता. In view of the assurance given by the Honorable Minister, I withdraw the resolution.